दिवचल बाजारपेठ वाटावपा खातीर विविध प्रकल्प पर्यटन थळ आनी इंडस्ट्री येवप गरजेची आसा म्हण दिवचलेचो नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार उलयला। सद्याक दिवचल बाजारांतली स्थिती सामकी वायट आसा। बुधवार सोडल्यार दिवचल बाजारांत कमी प्रमाणात लोक येतात। हाका लागून दिवचले दुकानकारांक धंदो ना। बाजार समितीची अध्यक्ष दीपा शिरगांवकार, नगरसेवक अपर्णा फुगेरी, रंजना वांयगणकर हांच्यांनी आपले मुद्दे बसकेत मांडले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मार्केटची म्हणजे मार्केट खऱ्या अर्थान डावन सामक्या म्हणजे हांगा कशें आहा फक्त ती मायनिंग हालींशी चालू जाल्या तरी पूण गजबज मार्केटान ना आनी बाकीची इंडस्ट्री बिजनेस ना म्हणजे हे जाल्या फोटोफोन आसली कंपनी ना म्हणजे व्हडलीशी मार्केट चलना म्हणून मार्केट हे जावंक जाय म्हणजे खंय तरी गजबज जावंक जाय लोकां कडेन जेन्ना पयशे येता तेन्ना मोडटले म्हणून आमी आतां कितें उपाय केला की पयलीं मार्केटाक सामकी म्हणजे परिस्थिती एकदम हे जाल्ली म्हणजे खंय रिपेरींग नासलें कितें नासलें म्हणजे लोक सामके वाजारले म्हणून आमी खंय रिपेरींग जे आसलें सिमेंट गेल्लें आनी कितें तें रिपेरींग घेतलें। लायटी सगळ्या घालपाक घेतल्यो। आतां जे व्हेजिटेबल मार्केट आहा वयर गळपाचें वयर गळटा पत्र्यांचे हूक केल्या पत्रे बरें आसा म्हणून आमी रोखडें तें काम म्हणजे वयले हेका वयर ते हेचे डांबरचे पेपर घालतले ते लिकेज लोकांचे प्रॉब्लम आहा ते लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करीत जाल्यार लोक खूश जातले आनी तांकां एक प्रोविजन करपाचें केलां म्हणजे आतां जे मार्केटचे आमची गजबज जावंक जाय म्हणून आमचें कितें केलां आमच्या जो आमचो आमदार आसा तो ही कामां करपाक फॉलोअप करपाक नंबर 1 आसा आनी तो कितें विचार करता की दिवचली कशी सुंदर दिसची म्हणजे वाळपय सुद्दां वचपी जर लोक आसा जाल्यार च्या पाणयाक दिवचली येवंक जाय भितर। आयज आमची स्पेशल मिटींग कॉल आउट जाल्ली रिलेटिंग टू मार्केट इशू तितून आमी वेरियस इश्यूज डिस्कस केले म्हणजे मार्केट मेंटेनन्स आमी कशें करूं शकता मार्केटाचे आमचे सगळे बिल्डिंग्स आसा तेंचे आमी कशें मेंटेनन्स करूं शकता रेव्हेन्यू कसो आमी इनक्रीज करूं शकता आनी वेरियस मार्केट इश्यूज आमी डिस्कस केल्ले आसा। या माध्यमातून आमी अशें अपील करता की एक गव्हर्मेंट थ्रू आमचे MLA थ्रू एक आमी असो प्रोजेक्ट एक मागचो जितून आमचो रेव्हेन्यू म्हणटा तो सरकाराक आमच्या म्युनिसिपालिटीक एक रेव्हेन्यू मेळचो आनी त्या रेव्हेन्यू खातीर खूब जाणांक एम्प्लॉयमेंट सुद्दां जनरेट जावचे अशें आमचे अशे सजेशन्स बी चालू आशिल्ले। सो वेरियस आमी अशें डिस्कशन हांगा आयज आमच्या मार्केट मिटिंगेन आमी डिस्कस केल्ले आसा। आयज मिटींग जी मार्केट कमिटीची सगळ्या हितून सगळे घेतलेले भितर फूल कावन्सिलर आसले आनी डिस्कशन स्पेशली कितें आसलें मार्केटाचे रिलेटेड मार्केट बिल्डिंग्सान ते मार्केटाचे मेंटेनन्स सारकें जायना म्हणून आमी शिकयलें प्लस ती लिफ्ट बी सारकी ना तेचेर तेंच्यांनी सोल्युशन काडलां की ते करतले म्हणून प्लस आतां सद्या मार्केट डावन जाल्ल्या कारणान आमी लोकांकूय फोर्स करूं शकना की ती हें कर म्हणून ताका लागून हे सरकारानूय आमच्या हेचेर आनी MLA आमचो करतात कितें तरी हें चालू आसा तेजें कितें तरी लोकांक कितें तरी हें बेनिफीट मेळचें आनी तितून तेंचो धंदोय बीन वचो। तशें जर गव्हर्मेंटाचे आनी कितें प्रोजेक्ट बरे येयले आमचे तितून करून तेंचो रेव्हेन्यू जनरेट जालो जाल्यार आमकां तो रेव्हेन्यू मेळटलो टॅक्सा मार्फत आनी लोकांनी ताका सपोर्ट करूंक जाय आनी अशे प्रोजेक्ट कितें जर बरे येयले आमच्या हितून मार्केटान जाल्यार तितून तेंचोय रेव्हेन्यू जनरेट जातलो आनी लोक तांकां लागून मागीर लोक कितें परचेज करपाक बीन येतले। आज फाटल्या दिसांनी आमची मार्केट कमिटीची मिटींग जाल्ली आनी आमी डिसायड केल्ले की जे पॉयंट्स आसात ते आमी हे मिटिंगेक घालचे। सो त्या संदर्भान आज आमची मिटींग जाली। हेजो मार्केट चेअरमॅन म्हणून आज आमी फूल कावन्सिलाक घेवन ही मिटींग केल्ली। सो ते हातून आमचे मुद्दे जाले की मार्केटान थोडेशे इलिगल बिजनस कितें चल्ल्यात ते संदर्भान हांगा आमी मिटींग घेतल्या आनी आमी एडमिनिस्ट्रेशनाक सांगलां की तांणी थंय जर कितें ते बिजनस चल्ल्या जाल्यार ते तांणी मातशें पळोवन तांचेर मातशी कारवाई करची। आमचो असो हेतू ना की कोणाक दुखोवपाचो पूण कितें जाता जाल्यार थोड्यांनी जी ट्रेड लायसनां बी कितें घेनासतना कितें बिजनस करता ते करपाचें अशें आमचें ठरलां।